सर्वांक नमस्कार. विश्व कोंकणी केंद्राच्या यूट्यूब चॅनलाचेर प्रसार जावचे CA साधक म्हणल्यार विशेष कार्यक्रमाक हांव तुमकां स्वागत म्हणटा. आज आमचे सवय आसा CA ऐश्वरी डियोना रेबेलो हांणी मे 2024 ह्या वर्सा चलयल्ले CA फायनल परीक्षेंत उत्तीर्ण जावन आपणाक आपल्या नांवाक एक CA म्हणले प्रिफिक्स जोडून घेतला. पयल्यान पयलें हांव तुका कंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा. थँक्यू. हाजी मोटवी परिचय करूंक हांव आशेतां. CA ऐश्वरी डियोना रेबेलोचो बापूय अँटोनी रेबेलो आनी आवय डिना रेबेलो हांणी ल्हान व्हड जाल्लीं बारेणांत 9th 10th माउंट कार्मेल स्कूल बोंदेल थंय संपयलां. PUC सेंट एग्नेस कॉलेज आनी BCom सेंट एलोशियस कॉलेज थंय तांणी केलां. आर्टिकलशीप RMCR & Co म्हणल्या संस्थांत तांणी संपयलां. तर ऐश्वरी, तूं CA क्लियर जाल्लो दीस म्हाका सांगेत की ते CA रिजल्ट तुमी पळयतना थंय सक्सेसफूल म्हणून येता आतां ते पळयतना तुमकां कशें भोगलें? सो रिजल्टाचे पयले रातीक म्हाका कांय न्हीदच येवना. ते तितले एंग्जायटी आनी नर्वसनेस म्हूण आसले. मागीर रिजल्टाचे दीस हांव उठतना आनी की रिजल्ट्स डिक्लेअर जावना. सो हांव राखूनच आसली. मागीर हांवें पळयलें दॅट स्टुडंट्साचे ग्रुपार अनावन्समेंट ताणें घालें दॅट रिजल्ट्स आर डिक्लेअर्ड म्हूण. त्या जाल्या आनी की नर्वसनेस म्हजे आनी की चड जालें बिकॉज म्हाका गोत्तू नासलें म्हाका हांव पास जाता की फेल जाता काले जाता म्हूण म्हाका गोत्तू नासलें. सो हांवें 10-15 मिनटाक रिजल्ट्स सायटच उक्ते करून हांवें मागीर फायनली हांवें चिंतलें एक पोटी पळोवन खबर करया काले जाता जाता. सो हांवें फायनली म्हजे पुरा लॉगीन डिटेल्स घालून एक मागणें सांगून हांवें उक्ते केले सायट. त्या जाल्या हांवें पळयतना दोनी ग्रुपान हांव सक्सेसफूल म्हूण आसा. म्हाका एकच पोटी ते बिलीवच करूंक जावना दॅट इतलेशे स्ट्रगल्स आनी इतले वर्साचे उपरांत फायनली हांव CA जालां म्हूण. सो त्या जाल्या ते सिंक इन जाता म्हूण ते फिलींग म्हाका मस्त खुशी जालें. मागीर हांवें वेगळी वचून म्हजे मम्मी डॅडीक वचून सांगलें. तेय रिजल्ट्साक राखूनच आसले. सो तांकां सांगतना तांकां आनी की चड खुशी जाली आनी तांकां पळोवन म्हाका आनी की ते संतोश जाले दॅट हांवें फायनली तांचे ड्रीम एक केला कंप्लीट केला तांचे ड्रीम. ओके. हो खुशी तुमकां एक्चुली मस्त संतोश असो कित्याक म्हळ्यार ताच्या फाटल्यान तुमी तितली वावट काडल्या. सो ह्या एका CA स्ट्रगला विशयांत आमी उलया. ताचे पयलें तुमी ल्हान व्हड बॅरिनांत जाल्ल्यात. सो बॅरिनांत तुमी हांगा शिफ्ट जाल्यात 9th स्टँडर्डाक. सो तें तुमचें ट्रान्झिशन कशें आसलें हांगाचे एज्युकेशन सिस्टमाक तुमी कशें हँडल करून ताचे वरते जावन तुमी CA म्हणलो कोर्स काल्याक वेंचून काडलो? सो एक्चुली हांव थंय येता मुसर सेक्रेड हार्ट स्कूल बारेंदान शिकली. सो तें तांचे ब्रिटीश करिक्युलम A levels म्हूण आनी तांचे हे पुरा हिस्ट्री जॉग्रफी आनी पुरा ब्रिटन युरोप आनी पुरा तांचे पुरा आसले. मॅथ्स आनी सायन्स ही इल्लेशे डिफरंट आसले. सो हांगा ते एडजस्ट करूंक हांव हांगा CBSE स्कुलाक एक जॉयन जालें. सो हांगा आमचे पुरा हिस्ट्री जॉग्रफी इंडियाचे इट इज अबावट. सो म्हाका इल्लेशे फ्यू मंथ्स लागले हे पुरा एडजस्ट करूंक आनी पुरा. मागीर 10th हांवें बरे मार्क्स काडले. सो ते पळोवन म्हजे मस्त रिलेटिव्जान सांगलें तुमी सायन्स जॉयन कर म्हूण. बट म्हाका फिजिक्स मस्त कश्ट जातालें. सो म्हाका सायन्स कान घेवंक नाका आहलें. सो मागीर म्हजे डॅडान सांगलें तूं कॉमर्स कान घेवन CA कर. सो त्या जाल्या म्हाका गोत्तूच नासलें CA कालें म्हूण CA कालें करता म्हूण. हांवें ओके म्हूण सांगून हांवें चिंतलें हांव मागीर पळयता म्हाका करियर कालें जायचें म्हूण. सो 12th एक्चुली हांवें CPT स्टार्ट केलें इल्लेशें प्रिपेर करूंक. सो हांवें चिंतलें आतां CA करया. बट मागीर हांव पळयता म्हजें चेंज जाता की ना म्हूण तशें. बट CPT मागीर इंटरमिडिएट करतना ते पुरा सब्जेक्ट्स अकाउंटन्सी टॅक्सेशन ऑडिट आनी पुरा म्हाका मस्त इंट्रस्टींग लागलें. सो हांवें डिसायड केलें हांव हे कोर्स कंटिन्यू करता म्हूण. वेन यू लूक बॅक आतां तुका एक्चुली फील जाता जावं पुरो ते तुवें CA काण गेलें बेस्ट डिसिजन म्हणून? वय त्या जाल्यार म्हाका मस्त अनसर्टनिटी आसलें हांव रायट डिसिजन कान घेना म्हूण. बिकॉज हे CA कोर्सान मस्त स्ट्रगल्स आसा. सो देर आर टायम्स तुका इल्लेशे एंग्जायटी जाता नर्वसनेस जाता ते फ्रस्ट्रेशन आनी पुरा जाता. बट त्या दीस ते रिजल्ट येताना तुजे ते नांवाचे मुखार ते CA तूं विज्युअलायज करताय न्ही दॅट आतां जाला हांव CA जाला म्हूण ते एवरीथींग मेक्स इट वर्थ इट. येस. ओके.
तर तुम्ही आता CA काणूचे डिसिजन काढून गेलं मागीर तुमकां 3 स्टेजीस मेळटात, एक CPT, इंटर आनी फायनल्स. सो ह्या तिनी लेवल्सार तुमी खंयचें पुरो कोचिंग काण गेल्लें, खंय तावन कोचिंग काण गेल्लें? सो CPT हांवें 12th वट्टू त्रिशा तावन काण गेलें. मागीर IPCC हांवें म्हजें BCom करतना हांवें BCom अलोयसियस वट्टूक केलें. सो तांचे एक कोर्स आसा म्हूण BCom प्रोफेशनल. ते BCom आनी IPCC CAचें कोचिंग दोनी दितात. सो ते जाल्यार त्रिशा दिवन आसलें IPCC कोचिंग. सो तांचे वट्टूक हांव शिकलें. आनी BComaचे सब्जेक्ट्स इल्लेशे IPCCक मॅच करता सेम आसात म्हूण, बट इल्लेशे लोअर लेवल आसताले. सो IPCCक हांवें इल्लेशे एक्स्ट्रा टायम दिवन, बिकॉज BCom लास्ट मिनट शिकल्यार पास करूंक जाता. सो आनी हांवें IPCC कालेक शिकल्यार जाल्यार ते BComan हेल्प जाता. सो हांवें तशें काण गेलें. मागीर फायनल्साक येतना हांवें म्हजे फ्रेंड्सान सांगलें ग्रूप 1 फिनान्शियल रिपोर्टिंग आनी एडवान्स्ड फायनान्शियल मॅनेजमेंटाक ते इल्लेशे प्रॅक्टिकल सब्जेक्ट सम्स आनी पुरा आसा. तांतू सम्साचे पुरा एडजस्टमेंट्स आनी कॉन्सेप्ट्स इल्ले नवे आसतात. सो लेक्चर्स काण घे म्हूण. सो पयले हांवें ते दोनी सब्जेक्ट्साक ऑनलायन लेक्चर्स म्हूण काण गेले. मागीर ऑडिट आनी लॉ हांवें पयले चिंतलें हांव सेल्फ स्टडी करता म्हूण. मागीर म्हाका इल्लेशे टफ जाले बिकॉज ते दोनी थियरी सब्जेक्ट्स. सो म्हाका टायमाचे भितर फिनिश करूंक जायनातले. सो मागीर हांवें ते दोनी सब्जेक्ट्साक ऑनलायन लेक्चर्स काण गेले. बट ग्रूप 2 तांतू DT आनी इनडायरेक्ट टॅक्सेशन म्हूण आसा ते आमी आमचे आर्टिकलशीप आनी करतात. सो म्हाका इल्लेशे इजी लागले. सो हांवें ओन्ली सम लेक्चरर्साचे कॉन्सेप्ट बुक्स म्हूण हांवें हाडले आनी हांवें YouTube रिविजन लेक्चर्स पळोवन ते दोनी सब्जेक्ट स्टडी केले. ओके. तर तुमी कोचिंग आतां थोडी म्हणटात 25% कोचिंगाचें जाल्यार 75% तुमचे एफर्ट जायचे पडटा म्हणून रिविजना मुखांत्र. सो तें तुमी कशें केलें? तुमचें स्टडी शेड्यूल सांगीत की? वय स्टडी शेड्यूल म्हणल्यार हांव एक दिसान मे बी अरावंड 7 to 9-10 hours तशें शिकतले. सम स्टुडंट्स सांगतात ते 12 hours, 14 hours, 16 hours आनी पुरा शिकतात. बट फॉर दॅट तुका तुजे कॅपॅसिटी गोत आसा जे तुका करूंक जाता गी 12 hours, 14 hours गी ना म्हूण. म्हाका गोत आसा म्हाका तितले शिकोवंक जायना बिकॉज आफ्टर अ पॉयंट तुजे मोतीक ते पुरा इन्फॉर्मेशन रिटेनच करूंक जायना. मागीर ते प्रेशरायझींग जाता आनी तुजे हेल्थाक अफेक्ट जाता. सो म्हजे कॅपॅसिटी कितलें तितलें हांवें शिकोवन आसचें. मागीर युजली हांव रातीक इल्लेशे वेळार न्हिदता बिकॉज म्हाका रातीक शिकोवंक बरें जाता बिकॉज ते जाल्यार कांय नॉयज डिस्टर्बन्स आनी कांय ना. आनी सकाळी इल्लेशे लेट उठोवन हांव शिकचें. आनी न्हिदचे पयले हांव एक लिस्ट करताली फाल्यां म्हाका हे सब्जेक्टाचे हे पुरा टॉपिक्स करूंक आसा. आनी कांय ऑर्डर ना म्हाका लायक सकाळी थियरी शिकचे या प्रॅक्टिकल शिकचे. खंयचे म्हजे मुडाचे प्रकार हांव शिकताली. बट म्हजे हे ओन्ली गोल आसलें दॅट हांवें काले पुरा टॉपिक्स बरयला ते हांवें शिकोवन एंड करीजे. आनी एंड ऑफ द डे हांव रिव्यू करताली म्हजे कितले जाला, म्हजे टायम मॅनेजमेंट कशें पुरा आसा आनी ताजे उपरांत हांव एडजस्टमेंट्स करताली फॉर द फ्युचर डेज. ओके. थोडी सांगतात टफेस्ट सब्जेक्ट तुमी फ्रेश मुडार आसतना शिकाचे, सकाळी शिकाचे म्हणून. तुमकां खंयचे टफेस्ट सब्जेक्ट आहले की ऑर तुमी ते कशें कोप अप केलें? म्हाका 2 सब्जेक्ट्स टफ जाले. एक ऑडिट आनी डायरेक्ट टॅक्सेशन. ऑडिट बिकॉज ते थियरी सब्जेक्ट. सो आज काले शिकताय ते फाल्यां उडास उरना. सो ते हर एक दीस हांव इल्लेशें शिकतालें. लायक आज हांवें काले शिकलां, फाल्यां एक पुटी ते रिवायज करचे आनी दुसरे टॉपिक सुरू करचे. सो ऑडिटाक तुवें हर एक दीस आय थिंक एटलिस्ट 2 to 3 hours तशें वचचें. आनी DT एक्चुली तितले टफ ना. इट्स जस्ट दॅट पोर्शन मस्तू आसा DT. आनी ते 1.5 days एग्जामाचे पयले तांतू DT कंप्लीट करूंक मस्तू डिफिकल्ट बिकॉज मस्तू कॉन्सेप्ट्स आसा आनी मस्तू प्रोविजन्स आनी सेक्शन्स आसा. सो ते कॉन्स्टंटली तुवें प्लॅन आउट करून एफिशियंटली करीजे आनी कंटिन्यू स्टडी करीजे. ते जाल्यार ते कॉन्सेप्ट्स सक्कड रिटेन जाता. सो कन्सिस्टन्सी इम्पॉर्टंट म्हणटात तुमी. ओके. तर कन्सिस्टन्सी इम्पॉर्टंट म्हणटात. हे पुरे एफर्ट्स आसा पळय ते लास्ट तुमी 3 hours दिना जाल्यार ते कांय व्यर्थ म्हणटात. सो ते 3 hours प्रिपरेशन अँड 1.5 days रिविजन स्टार्टींग मेळटा. सो त्या टायमार तुमी कशें उपयोग करीत म्हण तुमी आमकां ऑडियन्साक ऑर CA एस्पिरंट्साक सांगीत की?
सो पहिले एग्जामाचे पहिले ते तुवें प्लॅन आउट करिजे दॅट तुवें खंयचे लेक्चरर्साचे कॉन्सेप्ट बुक्स या तुजे ओन प्रिपेर्ड नोट्स तुमकां जाय जाल्यार बुलेट पॉयंट्स आनी ते पुरा ऑलरेडी रेडी आसचे सो दॅट 1.5 दिसान तुका प्रॉपरली युटिलायज करूंक जाता बिकॉज त्या जाल्यार यू कांट इवन वेस्ट 1 मिनिट द 1.5 डे मस्ट क्रुशियल आणि ते 3 घंट्यान तुझे 1 वर्साचे 6 months 5 monthsचे प्रिपरेशन ऑल कम्स डावन टू दॅट 3 hours त्या जाल्यार तुवें मेंटली मस्त स्ट्रॉंग आसिजे त्या जाल्यार तुवें पॅनीक केल्यार आनी पुरा तुजे सकड प्रिपरेशन वेस्ट जाता सो 2 things एक एफिशियंटली प्लॅन करिजे आनी दुसरें मेंटली स्ट्रॉंग आसिजे ते 3 घंट्यान तुम्ही मस्त अकॅडमिक्सा विशयान सांगले तुम्ही अकॅडमिक्स मात न्ही एक्स्ट्रा करिक्युलर एक्टिविटीजान ती मस्त ॲक्टिव्ह आसात तुम्ही ट्रेजरर जावन वावर केला सिकासा कमिटींत सो ते आर्टिकलशीप जाताना तुम्ही करनाल्यात सो सिकासा कमिटी आर्टिकलशीप आनी तुमची स्टडीज तुम्ही कशें मॅनेज केले आनी कोणी सिकासा कमिटी जॉईन जावंक कशें येतात जाल्यार तांकां तुम्ही कितें सांगूंक कशें येतात सो मुझे फर्स्ट इयर आर्टिकलशिपान इल्लेशे सिकासा एक्टिविटीजान पार्टिसिपेट करतली लायक तांचे एसे रायटिंग कॉम्पिटिशन नाजाल्यार तांचे नॅशनल कॉन्फरन्सांत वॉलंटियर जावन तशें हांव पार्टिसिपेट करतली मागीर एक्चुली हांव सिकासा जॉईन जावंक मुझे केदला इंटेंशन नासलें बट सेकेंड इयरान मुझे एक फ्रेंडान सांगले तूं ये ऑपॉर्च्युनिटी काण घे इट विल बी गुड फॉर यू सो हांवें चिंतलें ओके आनी एक्चुली तेदला कोविडाचे फर्स्ट वेव जस्ट फिनिश्ड सो हांवें टर्म सुरू केलें ऑगस्ट 2020 सो आमी चिंतले तेदला तितले कांय इव्हेंट्स आनी पुरा आमकां दवरूंक जायना बिकॉज तेदला पुरा रिस्ट्रिक्शन्स आसले मस्त जाणां गॅदर करूंक जायनातले आनी पुरा सो हांव जॉईन जालें आनी पयले आमी पुरा वर्च्युअल इव्हेंट्स आनी ते पुरा आमी करताले मागीर इल्लेशे रिस्ट्रिक्शन्स आनी पुरा फिनिश जाले सो त्या जाल्यार आमी चिंतले इल्लेशे फेस टू फेस इव्हेंट्स आनी पुरा करया आमी हे पुरा ब्लड डोनेशन कॅम्प वॉकथॉन बीच क्लिनिंग मागीर हे बँक अँड टॅक्स ऑडिट सेमिनार स्टडी सर्कल्स आनी हे सकट पुरा ऑर्गनायज केले सो आमी हे पुरा ऑर्गनायज करतना एक पुटी आमकां आर्टिकलशीप इल्लेशे अर्ली सोडूंक आसले सो ते जाल्यार मुझे आर्टिकलशीप फर्माचे पार्टनर्स CA रुडॉल्फ रॉड्रिगेज आनी CA मॅक्सिम फर्नांडीस ताणें हर एक पुटी आमकां एनकरेज केला हे पुरा इव्हेंट्स आनी पार्टिसिपेट करूंक आनी एक्चुली हांव फर्स्ट जॉईन जातना तांकां सांगतना दॅट हांव सिकासाचे मेंबर जालां म्हूण तांकां मस्त खुशी आहले आनी हर एक पुटी आमकां मोटिवेट करनासले आनी आमचे फर्माचे दुसरे आर्टिकलशीप स्टुडंट्साक हर एक पुटी एनकरेज करताले दॅट आमी खंयचे इव्हेंट्स ऑर्गनायज केल्यार तांकां जॉईन जावंक सो ऑफिसाचें काम आनी सिकासा ऑफिसाच्या कामाक कांय इंटरफियरन्स नासलें म्हाका हर एक पुटी तांचेर रावन सपोर्ट आनी मोटिवेशन मेळटालें बिकॉज ते दोनी मस्त टायम काण घेता ऑफिस आनी सिकासा स्टडिंगाक इल्लेशे टायम लेस आसतले एक पुटी शिकोवंक जायनातलें आनी पुरा बट हांवें ऑलरेडी चिंतून आसलें दॅट सेकेंड इयर म्हजे लास्ट चान्स जाता सिकासा जॉईन करूंक बिकॉज थर्ड इयरान म्हाका स्टडी लीव आनी पुरा काण घेवंक आसा त्या जाल्यार म्हाका डिस्ट्रॅक्शन्स नाका म्हूण सो हांवें सेकेंड इयरान जॉईन केलें सो अकॉर्डिंगली हांव सांगता दुसरे स्टुडंट्साक तांकां डेफिनेटली सिकासा कमिटी जॉईन जायचे बिकॉज ते तुका हे पुरा मॅनेजमेंट स्किल्स टीम वर्क टीम कोऑर्डिनेशन मागीर लिडरशीप स्किल्स हे पुरा तुमकां डेवलप करूंक जाता म्हूण आनी हे पुरा तुमकां सिकासा मेंबर जावंक नाका जाल्यार एटलिस्ट सिकासाचे काले पुरा कॉम्पिटिशन्स आनी इव्हेंट्स एक्टिविटीज आसा म्हूण तातूंत एटलिस्ट इल्ले पार्टिसिपेट करात इट वील बी अ गुड ऑपॉर्च्युनिटी तुमकां नेटवर्क करूंक आनी टू अंडरस्टँड लायक सिकासा कमिटी वर्क कशें करतात एक एक्टिविटी कशें ऑर्गनायज करचे आनी ते पुरा ओके सो आमच्या अकॅडमिक्स मात न्ही एक्स्ट्रा करिक्युलर एक्टिविटीजान ती पार्टिसिपेट करून आमकां नवे स्किल आपणावंक घेत म्हणटात तुमी वय ओके आतां CA एस्पिरंट्स आसात मस्त आमची विक्षकां तांकां तुमी कितें सांगूंक अपेक्षितात CA एस्पिरंट्साक हे हांव सांगता दॅट तुवें बरें करून प्रिपेर करिजे प्लॅन करिजे एग्जामाचे पयले तुवें तुजें शेड्यूल तुजे कॅपासिटी पळोवन एक शेड्यूल करिजे म्हाका कितले रिविजन्स करूंक आसा तुका मॉक टेस्ट पेपर या टेस्ट सिरीज जाय म्हूण ती
प्लॅन करीजे आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट ते 1.5 days बिफोर द एग्जाम ते मस्त क्रुशल सो तेदला एक बरे प्लॅन आसजे तुका काले करूंक जाय म्हूण ते 1.5 दिसांत खंयचे कॉन्सेप्ट्स आनी खंयचे टॉपिक्स मोस्ट इम्पॉर्टंट आनी कवर करीजे. दुसरे तुवें दुसऱ्यांचे वोट्टू कंपेर करी नुजो. एक इंग्लिश सेईंग आसा म्हूण कंपॅरिझन इज द थीफ ऑफ जॉय. हांवें ये एक्सपिरियन्स केला. हांव सोशल मिडिया आनी पुरा पळयतना म्हजे फ्रेंड्स आनी पुरा काम करतात, दुसरे दे गो ट्रॅवलिंग पार्टी आनी पुरा करतात. सो ते पुरा पळयतना म्हाका इल्लेशें फ्रस्ट्रेशन जाता दॅट हांव ते पुरा एन्जॉय करतात आनी हांव एक रुमांत म्हजे बुक्साचे ओट्टूक बंद आसा हांगा, हांवें कितले शिकचें म्हूण. बट तुका ये CAचे टायटल मेळतना न्ही सक्कड वर्थ इट म्हूण जाता. सो केदां दुसऱ्यांचे ओट्टूक कंपेर करी नुजो. आनी थर्ड आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट तुका ये कोर्सांत येतना तुजे मेंटल स्ट्रेंथ आसा जे आनी एक पॉझिटिव्ह थिंकिंगाचे अप्रोच म्हूण इम्प्लिमेंट करीजे. बिकॉज ये कोर्सान मस्तू हायज आनी मस्तू लोज आसा. तुका सक्सेसय मेळटा आनी फेलियरय मेळटा. तुका फेलियराचे ओट्टूक डील करूंक जायना जाल्यार यू वील हॅव टू लर्न इट इन दीस कोर्स. सो तशें मेंटली स्ट्रॉंग आसिजे तुवें आनी केदां चिंतू नसो दॅट यू कॅनॉट डू इट म्हूण. तुवें CPT इंटरमिडिएट केल्यार दोज आर नॉट स्मॉल थिंग्स, दोज आर बीग अचिवमेंट्स. ते दोनी केल्यार जाल्यार तुका डेफिनेटली CA फायनल्स करूंक जाता. तुवें तुजें हार्डवर्क आनी टायम दिल्यार हे कोर्साक. सो डेफिनेटली हर एक पुटी ते नर्वसनेस आनी फ्रस्ट्रेशन एक पुटी येताना एक मोतीन सांग तुमकां दॅट यू कॅन डू इट आनी तुका एक कोर्स क्लियर करूंक जाता म्हूण. 3 बुलेट पॉयंट सांगून CA एस्पिरंट्सांक तुमी भोव व्हडल्या रितीन इन्स्पायर केला. आतां हांव तुमकां पयले थँक्यू म्हणटा ह्या कार्यक्रमाक आयिल्ल्या खातीर आनी तुमच्या CA जर्नी विशयान सांगिल्ल्या खातीर. तुमकां ह्या जर्नीन कोणेय हेल्प केला तर तांकां थँक्यू म्हणूंक आसा तर तुमकां ही ऑपॉर्च्युनिटी. सो पयले हांव थँक्यू म्हजे मम्मी डॅडीक आनी बाबाक सांगता. बिकॉज ताणें आमकां मस्तू मोटिवेट केला, एनकरेज केला. केदां म्हाका फेलियर पळोवंक आसल्यार दे वर ऑलवेज बाय माय सायड आनी हर एक पुटी सांगताले तुका करूंक जाता म्हूण. तूं इल्लेशें हार्डवर्क आनी इल्लेशें एफर्ट घाल, तुका डेफिनेटली करूंक जाता म्हूण. दुसरे म्हजे आर्टिकलशीप फर्माचे पार्टनर्स म्हूण CA रिडॉल्फ रॉड्रिगेज, CA मॅक्सिम फर्नांडीस, CA शिबॉनी पिंटो. ताणें म्हाका मस्तू गायड आनी हेल्प केला म्हजे आर्टिकलशिपाचे वेळार. ते 3 वर्स ताणें म्हाका मोटिवेट केला आनी एनकरेज केला. काले डावट्स आसल्यार ताणें हर एक पुटी सॉल्व केला म्हूण. आनी लास्ट म्हजे सक्कड फ्रेंड्साक हांव एक थँक्यू म्हूण सांगता. बिकॉज दे वर माय बिगेस्ट चियर लिडर्स. केदां म्हाका फेलियर्स आनी पुरा आसताले, दे यूज टू मोटिवेट मी. दे वर ऑलवेज रेडी टू लिसन टू मी. सो तांकां एक मस्त व्हडले थँक्स हांव सांगता. हांव विश्व कोंकणी केंद्राक म्हाका एक अवकाश दिल्ल्याक देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं तुका ईश्वरी. CA साधक म्हणलें हें कार्यक्रम पळयल्या तुमकां सर्वांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच विश्व कोंकणी YouTube चॅनलाक लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब करा म्हूण मागता. देव बरें करूं.